बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक. समयाचो दीस, समयाचे आशिर्वाद तुमकां मागता. आज जनान दिवस आचरशिता तांचे संगी मेळोन आमी संतोष पावया. ऑलविन सिक्वेरा बेंगलुरू, लिल्ली वेगस पुत्तूरू, 83rd बर्थडे इवलिन डिसोजा, मारिना डिसिल्वा फेरार, रेविटा फर्नांडीस पालाडका, शाइनी नरोन्ना महिम, फ्रिन्स सेविन वाज मीरा रोड, DL मिनेजस उडपी, सेलिन पिंटो बज्जोडी, डेमियन लोबो बंटवाड़, नाइजल कठील, सीमा मार्ता मैंगलोर, हेनरी सल्डाना मोडंकाप, एनसन पिंटो, विलियम डिसोजा कुंदापूर. तुमकां हॅपी बर्थडे आनी देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात. जिवितांत देवाची आशिर्वाद अनुभव केल्ली. हिल्डा पिंटो मीरा रोड, आयवन फेर्नांडीस आनी कुटुंब पालाडका, मुरियमेच्या मानाक शांती नोरोन्ना कुवेट, लीना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलुरू, एस्ली जॉयल डिसोजा बोळा, वीरा M मैंगलोरू, लिझी लोबो एंड कुटुंब जेसू बाळकाच्या मानाक रोझलिन पिंटो ताकोडे, LC फुटाडो दिल्ली, सिल्वी लॉरेन्स कुटिनो, क्लेटन मोनिस आनी क्लिओन मोनिस USA, ऑलिन फर्नांडीस बेंदूरू, अनिल शाली, अन्ना मारिया बेलतंगडी हांचे सांगाता मेळोन देवाक आमी अर्घ आनी होक लाभ दिवया आनी गावया. अर्घांदी तोलो सुमिया कर्गांदी तोलो, सगळे मोजी जिणी तुका समर्पितोलो. अर्घांदी तोलो सुमिया कर्गांदी तोलो, सगळे मोजी जिणी तुका समर्पितोलो. सबार जाणांक सबार गरजो आसा ते सगळ्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरया. मागया आमी मेटिल्डा मेंडीस मैंगलोर, फेडरिक आनी फिलोमिना डिसोजा बारेन, इग्नेशियस डिसोजा बिजय आनी सर पिडेस्तां पासत, कश्टांतल्यान पासत, काम नातल्यान पासत, आर्थीक अडचणेन सांपडलेल्या पासत, काजारी जिवितांत सूख संतोष शांती समाधान नातलेल्या पासत, जाग्याच्या समस्या आसलेल्या पासत, काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें नातल्या पासत, आड वाटेन गेल्ल्या पासत, जायत्या वायट सवयांक आनी देंवसराच्या सैतानाच्या दुश्ट शक्तीक वळख जाल्ल्या पासत आमी बावार्थान आनी विस्वासान मागया आनी आमी गावया. आयक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सरलेल्या सर आत्म्या पासत आमी मागया. देवादीन प्रिमा रेबेल्लो, देवादीन लिल्ली आनी रोजी रोच मैंगलोर, देवादीन सेबास्टियन आगेरा पियाद आनी क्रिस्तीन आगेरा उडपी, देवादीन सिल्वेस्टर रोजी फ्लेवी डेनियल फर्मिन डिसोजा फरांगीपेट, देवादीन रेमंड अल्मेडा थाने, देवादीन हेराल्ड पॉल डिसोजा पेरमानूर. कुटुंबां सरलेल्या मालगणा सवडास करता जोकीम वाज मैंगलोर, पुलगतली आत्म्या सवडास करता जोकीम वाज मैंगलोर, देवादीन चार्ल्स डिसोजा मैंगलोर, देवादीन मार्सेल डिसिल्वा, देवादीन संतान डिसिल्वा, देवादीन वलेरियन डिसोजा, देवादीन एडवर्ड डिसोजा, देवादीन नॉर्बर्ट डिसोजा, पुलगतल्या आत्म्या सवडास करता मारिना पिंटो कुवेट, तशेंच सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन गन्साल्वीस गेल्या कुटुंबांतल्या संध्यान सवडास करता सेलेस्टिन नेरोलू, देवादीन लिल्ली डिसोजा पाचपे, देवादीन एलिझाबेथ डिसोजा पाचपे, देवादीन सेलेस्टिन डिसोजा काटीपडला, देवादीन सिस्टर लूसी पिंटो, देवादीन सिस्टर लूसी, देवादीन सिस्टर जेसी लसरादो बंटवाड़, देवादीन फादर GST रोड्रिगस, देवादीन सेलिन तेरेज डिसोजा, देवादीन डेनिस लोबो, देवादीन ॲलिस लोबो. पहिल्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस रिचर्ड मतायास ताने, पुलगतली आत्म्या सवडास करता एंटनी फर्नांडीस मुल्की, देवादीन फ्रांसिस गोम्स आनी रिटा रोड्रिगस, देवादीन दल्या मतायास आनी सराफिन डिसोजा वालेन्सिया, देवादीन जॉन डिकोस्टा बेंगलोर, देवादीन बेन्नी पिंटो नवी मुंबई. महिन्याचो मरणाचो उडास मेरी पिंटो लॉरेटो, 5 वर्साचो मरणाचो उडास रेमिडियन वाज, देवादीन रॉबर्ट फुटाडो न्यू दिल्ली, देवादीन जेरोम डिसोजा मुंबई, देवादीन सेलिन लोबो मैंगलोर, देवादीन हिल्डा रोड्रिगस बिजय, देवादीन जेरोम वेगस पुत्तूर, देवादीन सेवरिन सेलिन वेगास पुत्तूर, देवादीन रोनाल्ड तावरो बेंगलोर, देवादीन मोंती तावरो बेंगलोर, देवादीन उर्बान टेलिस पुत्तूर, देवादीन सेलिन तावरो बेंगलोर, देवादीन एल्विस पास्कल एलिजा मोंतेरो उद्यावर, देवादीन एंजेला पेरेरा महिम, देवादीन आल्बर्ट आनी तेरेसा सल्डाना बोळकुंजे, देवादीन नतालिया वाज बेतूर, देवादीन मेरी मॅगदलीन डिसोजा पेरमानोरू,
देवादीन रॉबिन आणि शाइला रोड्रिगस कुलशेखर सरलेल्या समेस्ताचो उडास कर सांगाता आमी मागया सस्नाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन. प्रवेश गीत आमी कडया समयाक दिनवासी आमकांत A58 पेज 43. मोनान संभावाता कोटान जमल्या सोम्या तुझे बोंती तुझे तांपोशी भरून पाराकली तां परगटतेल्या तुझी दिरवी दयाळ मोगान तुझ्या पावतून सोम्या आमच्या दिवसाच मोगाक तुझ्या भरपूर पेंसर्गींच्या काळजान मोनान भावार्थ एक वटान जमल्या सोम्या तुझे भोंवती तुझे तांपोशी भरून पाराकली तां परगटतेल्या तुझी दिरवी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज साद्या काळाचो 23वो आयतार आमी संभ्रमताव. आमी जाणाव आमी खंयच्याय एका जाग्याक वचूंक आसा जाल्यार थंय वेची वाट आमकां कळीत ना तर आमी GPS उपयोग करता. आमच्या मोबायलांत आसा या दुसरी इन्स्ट्रुमेंट आसा GPS म्हळ्यार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम म्हणटा. असल्या फलान जाग्याक आमकां पावच्या खातीर आमकां ते वाट दाखयता. आमी चुकोवन गेले जाल्यार आमकां सारके वाटे काडटा. आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत ती एक GPS आमकां देवान फोव केला आनी ते जावन आसा गॉड्स प्लॅन ऑफ सल्वेशन. आमच्या सोडवणे खातीर देवान एक विशेष मांडावळ केला आनी त्या सोडवणेचे काम देव सदांच करून आसा. ह्या सोडवणेच्या कामांतय आमचे दोळे आमी उक्ते करूंक जाय, आमचे कान उक्ते करूंक जाय, आमची काळजां मनां उक्ती करून ह्या सोडवणेच्या कामांत आमी भागीदार जायचे आनी देवातय आमी सोडवून आपणायचे. हो संदेश आयची देवस्तुती आमकां दिता. तर आज आमी हे पवित्र बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन सोमी आमकां भेटता. हे फाता म्हूण तो आमकां सांगता उक्तें जा, कितें आमचें थंय धांपुल्लें आसा तें सोम्यान उक्तें करच्याक आमकां समी सोम्याक भेटोवन दिवया आनी हे पवित्र बलिदानान फौत बरी वांटो घेवच्याक आमकां समी आयती करया. पदकां आमची वळखून बक्षणे मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच हांव कुवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता
krutka, Krista ka krutka, Somya ka krutka, Somya ka krutka. महिमा 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 देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखंता सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सौम्या देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची कातूक कर तू बापाच्या उजव्यात बसताय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक तो येता फारीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले भेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उडतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो कित्याक अरण्यांत झरी फुटतल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाळवळटले लासतली रैव एक तळें जातली आनी तानेल्ले भुंयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलीक दी आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलीक दी सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत
जोन दिता तो मुखेल्यांक तो ग्रास दिता कैद्यांच्यो सांकल्यो तो तुटोवन उडयता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगली दी सर्वेस्पोर कुड्यांचे दोळे उगडता बागवल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पोर पोरग्याव्यांक राखता अनाथांक आनी विधवींक तोच सांबाळता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगली दी आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगली दी सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या मायमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसा तो भावार्थ मनशांतय पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जावं. एक ग्रेस्त मनीस बरें वस्तूर न्हेसोन बोटाक भांगाराची मुदीशी घालून तुमचे सभेंत प्रवेश जाता आनी सांगातास पिंजकर न्हेसलोलो एक दुर्बळोय भितर सरता म्हूण चिंत्या. जर नाजूक वस्तूर न्हेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये मानाची बसका घे म्हणून तुमी मनशात आनी दुर्बळ्याक तूं थंय उबो राव वा हांव पांय दवरतां ते मणये लागीं धरणीर बस मनशात म्हणून सांगशात तर तुमी तुमचेच मदें थर करूंक जालें म्हणून चिंता. अशें सूख चिंतपा प्रमाणे तुमी फायसर दिल्ले बरी जाता न्हय वे. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयका. ह्या संवसारांत दुर्बळीं आसात तांकां भावार्थांत ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतल्यांक बसयला त्या राजाची दायजां जावंक देवान विंसून काडल्यांत न्हय वे. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडा शिडा गुण करीत आसलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सांगलेका प्रमाणे जेजू क्रिस्त जेजू वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आता तीर आनी सिदोन वेच्या वाटेर मुखार सरन दाकापोलीस म्हणजे 10 शारां गांवच्यान उतरवन गलिलिया सरोवर तेडेक येवन पावलो. हांगा लोकान एका बऱ्या मोन्याक तशेशी हाडलो. ताचे वयर ताणें हात दवरीत जाय म्हणून ताणें मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानाक आपली बोटां घाली आनी आपली तिंबी कान ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दीस लावन
तो सुसुरलो आणि म्हणालो, एफाता, म्हणजे उक्ते जा. तक्षणच ताची कान उगडले आणि ताची जिबेचो बांद सुटलो आणि तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाये म्हूण जेजू थंय आसल्यांक ताकद दिली. पूण जितले चड सांगिनाये म्हणून तो फरमायतलो तितले चड ती गजयत गेली. आनी आयकले चड विस्मित जावन म्हणाली, हाणें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांक सयत आयकशें आनी मोन्यांक सयत उलयशें केलें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. हाणें सगळें बरें केलें, भेऱ्यांनी सयत आयकशें केलें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, मातेवचो वंजेल अवस्वर 13 14 वळींत जेजू इल्लीशीं कडक उतरां आमकां दिता. कितें तो आमकां सांगता आयकुया. मातेवचो वंजेल 13 वस्वर 14 वळ. तुम्ही परत्यान परत्यान कान दितल्यात, तुम्ही परत्यान परत्यान खाण दितल्यात, तरी तुमकां समजूंचे ना. तरी तुमकां समजोवचें ना. दोळे सोडून पळयतल्यात, दोळे सोडून तुम्ही पळयतल्यात, तरी तुमकां दिसचे ना. तरी तुमकां दिसचें ना. तुम्ही पळयतल्यात जाल्यार तुमकां दिसचें ना. तुम्ही कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना, आयकोवचें ना. कित्याक म्हणून थंयसर सांगलां मुखार. कारण ह्या परजेचें काळीज दाड्डें जालां. कारण ह्या परजेचें काळीज दाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट, तांचे कान जाल्यात दाट, आनी दोळ्यांक पडलां धांपण. आनी दोळ्यांक पडलां धांपान. ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या मोतीक समजतें. तांच्या मोतीक समजतें. अशें म्हजे ती पाटी परतात अशें म्हजें ते पाटी पडटा ते, आनी हांव ताका गूण आनी करतलों. हांव तांकां गूण करता. म्हाका जेन्ना सबारपोटी आमच्या जिवितांत अशें जाता, ज्या संगतीक आमी न्ही जावन गमान दिजय, तसल्या संगतीक आमी गमान दिना. आमी खान आसोनी केप्पी जाता. जेजू तेंच आमकां हांगासर आतां सांगता. आमकां आमी विचारूं जाल्यार आमी कशें केप्पी जाता. ह्या सवालाक आमकां पवित्र पुस्तक जाप दिता. सबार रितींनी आमच्या जिवितांत आमी केप्पी जावन जियेता. कान आसोनी आयकनातल्या बरी आमी जियेता. थोडे संगती आज आमी समजोवंक प्रयत्न करया. पयले मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत केप्पी ह्या अनेक शब्द कोंकणीत उपेग करता. भेरी जाता. देवाचो थाळो आमी आयकूंक इन्कार केल्ल्या मुखांतर. देव आमचे लागीं निरंतरी उलयता. ताचो संदेश तो आमकां निरंतरी दिता. सोडवणेची जिविताची वाट तो आमकां निरंतरी उगडापे करता. पूण सबारपोटी आमी त्या संगतीक गमन दिना. आमी आमचें गमन संवसाराच्या संगतीचेरच चड गुंडाळ दवरून आसता. जेरेमिया प्रवचनाच्या ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार सरस्पो देव इस्रायल पुर्जेक ह्या सला संगती विशयान सत्राय दिता. सरस्प्र देवान त्या पुर्जेंतय वर्ती विस्मिता करून त्या इजिप्तच्या बंदडेंतले बसयल्या गांवाक तांकां हाडलेलें. पूण ती परजा सबारपोटी देवाचो संदेश आयकूंक, थाळो आयकूंक इन्कार करता आसतना जेरेमिया प्रवादी मुखार सरस्पो देव अशें म्हणटा. 7 वस्वर जेरेमिया प्रवादीचो बूक 20 आनी 3 वळ आनी 20 आनी 34 वळ आमकां सांगता. हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली, हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली म्हणटा सरस्पो देव. म्हज्या उतराक पाळो दिया, म्हज्या उतरांक पाळो दिया, आनी हांव तुमचो
तुमचो देव जातलो आनी हांव तुमचो देव जातलो. म्हज्या उतराक तुमी फाळो दिल्ल्या वेळार हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजी आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमकां फरमायता त्या वाटेन चला हांव तुमकां फरमयता त्या वाटेन तुमी चला आणि तुमकां सूख लाभतले. आनी तुमकां सूख लाभतलें. म्हाका भाव भयणीनो, सरस्पर देवान ही आज्ञा दिली. हांवें तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे, हांवें तुमकां फरमायल्या प्रमाणे, म्हज्या आज्ञा प्रमाणे तुमी चलसात जाल्यार खरेपणी तुमच्या जिवितांत सूख लाभतलें. पूण कितें केलें इस्रायल प्रजेन? मुखार आमकां सांगलां. पूण तांणी फाळो दिवंक ना, पूण तांणी फाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना, तांणी खाण दिवंक नात. आपल्या खोट्या काळजाच्या धरुणायेन ती आपल्या खोट्या काळजाच्या धरुणायेन ती चल्ली आणि आपले तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट तांणी म्हाका दाखयली. आपले तोंड म्हाका दाखोवच्या बदलाक आपली फाट ताणें म्हाका दाखयली. म्हजो थाळो आयकूंक ताणें इन्कार केलें. एक आत्मीक बरयणार जॉन पावेल नांवाचो म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो तेच्या बुकांत, वेन वी आर फिल्ड विथ आवर नॉयसेस वी कॅनॉट हियर हीज वॉयस. जेदवा आमच्या जिवितांत आमचो आवाज चड जाता, देवाचो तो नाजूक थाळो आमी आयकूंक शकना. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, कसो जालें ते तो आवाज आमच्या जिवितांत भरोवन गेला. देवाचें उतर आमकां जागयता. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 3:15 ओळ. कसलोय थाळो, कसलोय आवाज आमच्या जिवितांत संवसाराचो भरोवन गेला तर तो आवाज पयस करूंक आमकां देवाचें उतर आजोलो दिता. हिब्रूज चॅप्टर 3:15. आज देवाचो ताळो तुम्ही आयकशात जाल्यार, आज देवाचो थाळो तुमी आयकशात जाल्यार, ताचेर उपराटलेल्या त्या काळार केल्ले बरे, ताचेर तुमी उपराटलेल्या त्या काळार केल्ल्या बरी. आतां आमी आयकलें जेरेमिया प्रवाच्या ग्रंथांत, लोक सरस्परा देवाचेर उपराटलो तशें केल्ल्या बरी. तुमची काळजां धरून करिनाका. त्या प्रमाणे तुमची काळजां धरून तुमी करिनाकात. तुमची काळजां धरून करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो थाळो तुमी आयकयात. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत केप्पी जाता आमचे अंतस्करण आमी धाड्डें करून. अंतस्करण म्हळ्यार कॉन्शियन्स म्हणटा आमी. अंतस्करण हर एकल्याक एक अंतस्करण आसा, पूण तें अंतस्करण थोडेपटी धाड्डें जाता. धाड्डें जावचें म्हळ्यार कितें? आमचें अंतस्करण म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आमी कितेंय बरें करतना, कितेंय बरें केलें, कोणाक एकल्याक हेल्प केलें, आमची जबाबदारी सारक्या रितीन केली, प्रामाणीकपणी केली, जाल्यार आमकां आमचें अंतस्करण एका तराचो प्रोत्साह दिता. व्हेरी गुड, वेल डन असलें एक बरें चिंतप आमच्या मतींत येता. एका तराचो प्रोत्साह आमकां थंयसर मेळटा, एनकरेजमेंट थंयसर आमकां मेळटा. तशेंच कितें आमी वायट करूंक चिंतना, कोणाक एक लुकसाण करूंक, कितें आमकां आमचे विरोध हेरां विरोध कितें वायट करूंक चिंता आसतना तेंच अंतस्करणाचो तो थाळो आमकां जागयता आनी म्हणटा, हें तुवें करचें सारकें न्ही. पूण सबारपटी अशें घडटा मोगाचें. ही अंतस्करण आमचें धाड्डें जाता. म्हणजे आमी विविध तराच्या वायट संवयाक बली जावन ते वायट संवय आमचे सदांचे म्हणल्यार बरें जातात. आमचें अंतस्करण धाड्डें जाता. वायट संवयाक, वायट वंदवण्याक आमी बली जाता. ह्या विशयान 17 दिवन देवाचें उतर आमकां सांगता. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 3:12 ओळ. जीवन देवाक सांडून, जीवन देवाक सांडून तुमकां पयस व्हरतात असले, तुमकां पयस व्हरतात असले खोटे आनी बेविश्वासी काळीज, खोटे आनी बेविश्वासी काळीज तुमचे मध्ये कोणाय ते आसचे नाका. तुमचे मध्ये कोणाय ते आसचे नाका म्हणटा. बेविश्वासी काळीज, खोटें काळीज तुमचे ते कोणाय ते आसचे नाका म्हणून देवाचें उतर आमकां जागयता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी केप्पी जाता, बेरीज जाता वडिलांच्या ह्या मालगाडाच्या मार्गदर्शनाक इन्कार करून. आजकाल आवय बापायंचे मालगाड्याची एक कंप्लेन आसता. आमचे लागी आयलो, फादर म्हजी भुरगीं बरीं आसलीं, ल्हान आसतना हर एक आयकतालीं, आतां 10वी क्लास जाली, PUC गेल्या उपरांत कितेंच आयकना फादर. वडिलांनी करचे कंप्लेन सदां वचोन. एक तराचें चिंताप मनशाच्या मतींत येता, म्हाका सगळें कळीत आसा, कोणें म्हाका सांगची गरज ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें चिंताप गर्वाचें चिंताप, हंकाराचें चिंताप जावन आसा. आमची वडिलां आमची
मलगडी कोण आसात ती जिवीत ह्या संवसारांत जिवन तांचो जिविताचो अणभोग आसा त्या अणभोगाचेर आमकां ती मार्गदर्शन दिवंक शकता. तांकां चड शिकप ना जावंक पुरो. चड भुरग्यांक चिंता आसा म्हजी वडिलां सर शिकोवना तांकां कितें कळीत. पूण म्हाका बाब भयणीनो जिणेच्या जिविताच्या त्या कश्टांत त्या संदिग्ध परिस्थिती वळख जावन तांणी कितें कशें जियेचें कशें कश्टां फूड करीचें ही ती शिकल्यांत. आनी तो जिविताचो अणभोग आमचे संगात वांटून घेता आसतना तो आमी आयकूंक तयार आसूंक जाय. जर तर ते आमी आयकूंक तयार ना तर कितें करता. सिराकाच्या ग्रंथांत आमी वाचता हेच्या विशयांत एक 17 दिलेले आसा. 3रा वर्सवर 20 आनी 8व्या वळींत आनी 29व्या वळींत गर्विष्ठ मनशाच्या पिडेक वकात ना. गर्विष्ठ मनशाच्या पिडेक वखोत ना म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक खोटेपणाच्या जडान ताचे ती पाळांक घेतल्यान. कित्याक खोटेपणाच्या झाडान ताचे तें गूण फाळांक घेतल्यान. ते गर्विष्ठ मनशाच्या पिडेक वखत ना. खोटेपणाचे ते झाड गूण फाळां रमयता जर आमी गर्वान भरता. म्हाका कोणें सांगची गरज ना. म्हाका सगळें कळीत आसा म्हणल्यार चिंताप जर आमी आठयता मोगाच्या बाबरीनो असल्या वायटाक आमी ओळख जाता आनी आमचे कान आमी केप्पे करता. चवथे मोगाच्या बाबरीनो आमी केप्पे जाता. कुटुंबांत एकामेकाक आयकूंक आमी फाटीं सरूंक. आज मोगाचे न्हू आमचो संवसार चड आनी चड बिजी जावन गेला. सबार राटावळी सबार कामां आनी ह्या सबार राटावळी मदें कामां मदें आमी एकामेकाक दिवचो तो वेळ मस्त उणो जावन गेला. कित्याक चड वेळ आमी यंत्रांक दिता. आमचे कितें गॅजेट्स आसात आमी उपयोगाच्यो वस्तू आसात त्या वस्तू संगी आमी चड वेळ करता. मनशा संगी मनशा संबंद गूण करचे खातीर आमचो वेळ आमी करचो उणो 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 जावन येयला. आनी ह्या मुखार मोगाच्या बाबरीन आमी सबार फुडें केप्पी जाता. आमी जाणा असल्या परिस्थितींत कितली अनाहुतां घडटात. आमचे रिलेशनशिप्स मस्त सुपरफिशियल जातात. यू माइंड युअर बिजनेस आय माइंड माय बिजनेस असले एक चिंताप चड चड मनशा ते उपसून आयला. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या रितीन आमी जियेत आसतना आमी केप्पी जावन जियेत. एकामेकाक त्या संगातपणांत सावसांत आमकां मेळचो तो खरो संतोश ती धादोसकाय आमी होकडावन करून घेता. पापा फ्रांसिसान आयले वार सबार आमकां इशारे दिल्यात. सबार तरांचे गायडन्स दिलां कुटुंबा जिवितांत एकामेकाक वेळ दिवच्या विशयान. तो म्हणटा दिसांत थोडो वेळ आमची मोबायलां आमची कितें गॅजेट्स आसात आमी संपूर्ण तरान ते पयस दवरूंक जाय. कुटुंबाच्या संदास सांगाता विशेश जावन एक जवान मनीस सांगाता जेवता आसतना TV ऑन करून न्ही या दुसरे गॅजेट्स या मोबायल पळोवन न्ही पूण एकामेकाक आयकून एकामेका लागीं उलोवन आमी वेळ करची जाय. आमकां उलोवंक मोगाचें मस्त आसा पूण आयकूंक आजकाल वेळ ना जाला. आयकूंच्यान चड आनी चड वेळ कुटुंबान संद्या मदें करसूंक पापा फ्रांसीस उलो दिता. आनी पांचवे मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे कान आमी केपें करता. गरजेवंतांक दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांत पावनासतना सबार आमच्या मदें गरजेवंत आसतात कश्टा दुकान आसतात तांच्या गरजांत केदाळ आमी पावता. आमचे कान सदांच उक्ते आसतात. तो तांचे ते दूख जेदो आमी समजून घेता आमी तांचे ते कनवळाय दाखयता. सेझेरो नांवाचो ग्रीक तत्वज्ञानी म्हणटा ए टियर ड्रायज क्विकली वेन इट इज शेड for the troubles of others. A tear dries quickly when it is shed for the troubles of others. दुसऱ्यांच्या त्या दुखा कश्टांचेर आमी काडिल्लें तें दूख बेगीनच तें सुकता. म्हळ्यार तसो अर्थ मोगाच्या भाव भयणीनो जेदो हेरांच्या गरजांत आमी पावता हेरां तें कनवळाय दयाळ आमी दाखयता तवळ चड चड दुखां पुसूंक आमी कारण जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. आमचे धाड्डें जाल्लें अंतस्करण नव्या रचन करूंक आमचे कान आमचे काळी सदांच उक्ते दवरूंक आमचे दोळे सदांच उक्ते दवरूंक. जेजून सांगलें त्या बेऱ्या मोन्या मनशाक उक्तें जा एफाता. एफाता म्हणलो अरामेक शब्द जावन आसा उक्तें जा. ताचे तें सगळें धांपोवन गेलें ताका कितेंच आयकनातलें. कुडीन तो केप्पो जावन आशिल्लो पूण जेजून सांगता आसतना तो मनीस
ताचे ते कितें धांपलेलें आसलें तें उक्तें जालें म्हणजे तो आयकूंक शकलो तो उलोवंक शकलो म्हज्या भाव भयणीनो आज आमचें काळीज आमचें मन उगड जाय सोम्याच्या उतरांत आनी ह्या खातीर सोमी आमकां एफाता म्हणटा उक्तें जा म्हणटा हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जेरेमिया प्रवच्या ग्रंथांत 3 आनी 5 वर्सवर 5 वळींत इजाया प्रवच्या ग्रंथांत 3 आनी 5 वर्सवरान 5 वळींत आयजाया चॅप्टर 35 वर्स 5 तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले कुड्यांचे दोळे उगडतले बेरांचे कान उक्ते जातले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन तोंडे उठतले मेरवा भाशेन थोडे उठतले आनी मनशांचे जिबो संतोषान गायतल्यो आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो म्हज्या बाबरीनो जेजू एफाता म्हणटा आसतना हें घडलें म्हणून आयच्या वांदिलांत आमी आयकलें जें कितें इजाया प्रवाद केल्लें कितल्या वर्सां पयलें 500 वर्सां पयलें म्हज्या बाबनीनो हांगासर घडलें तोच जेजू एफाता म्हणटा आमचें तें कितें धांपणलें आसा म्हज्या बाबनीनो कितें केप्पें जाल्लें आसा कितें मोनें जाल्लें आसा तें आमी सोम्याक उक्तें करता आसतना सोमी एफाता म्हणटा आनी कशें तसो एफाता तें उक्तें जा म्हणल्यार सोम्याचो ताळो आमी आयकता हांव पण एक जण म्हज्या बाबनीनो पवित्र आत्म्या मुखांतर सोमी आमचे तें आमचे काळीज आमचें मन उक्तें करता देवाचें उतर आमकां सांगता एजेकियल प्रवच्या ग्रंथांत 30 आनी 16 वर्सवर 20 आनी 7 वोळ एजेकियल चॅप्टर 36 वर्स 27 म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे हांव सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा हांव पाळीशें करतलो मोगाच्या बाबरीनो देव म्हणटा हांव म्हजो आत्मो तुमच्या भितर घालतलो आनी त्या आत्म्या मुखांतर तुमी म्हज्या कायद्याक म्हज्या आदेशाक पाळो दिवच्या बरें हांव करतलो कितले जाण मोगाच्या हांगासर रितीर गायल्या वडाई साक्ष दिल्या म्हज्या जिवितांत हांव देवाक आयकनातलो देवाचो ताळो आयकनातलो देवाचो ताळो आयकूंक शकलो कित्याक पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिशेक म्हज्या जिवितांत जालो देवाचें उतर आयकत आयकत आसतना पवित्र आत्म्यान हांव भरलो आनी त्या पवित्र आत्म्यांतय म्हाका एक नवो जीव आयलो म्हज्या भावना भयणीनो पवित्र आत्म्यान आमी भरता आसतना आमचें काळीज आमचें मन उक्तें जाता दुसरें म्हज्या भाव भयणीनो जेजू आमकां एफाता म्हणटा ताच्या जीव दिवच्या उतरा मुखांतर सांजो वांजेल 16 वर्सवर 7 आनी 3 वळ आमकां सांगता जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारान मनीस खंयच्याकी उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची आत्मीक जीव दिवची ती उतरां मोगाच्या बाबनीनो जेजू आमचे लागीं निरंतर उलयता आमी दिसपरतो थोडो वेळ जावंक पुरो 10 मिनटां 15 मिनटां या सात जातले अर्दे वर कितलो वेळ आमकां सात जाता मोगाच्या बाबनीनो देवाचें उतर दिसपट तें वाचूंक जाय आनी तें वाचता वाचता आसतना सोमी आमच्या काळजांत आमचे लागीं उलयता ताची तें दैवीक योजन तो आमकां उगडापें करता आमच्या जिविताचो कितें दुबाव आसा तो पयस करता काळोखाचे संगती कितें आमकां आवरण करतात ताचे तो आमकां सुटका दिता आनी नवो उजवाड आमच्या जिवितांत दिता त्या किर्तनकार म्हणटा सोम्या तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटाक उजवाड म्हज्या वाटेक उजवाडान सोमी आमकां ताच्या उतरा मुखार भरता आमी दिसपरते ताचें उतर वाचल्या वेळार नियाळ केल्ल्या वेळार तिसरे मोगाच्या भाव भयणीनो सोमी आमकां सांगता एफाता म्हणून आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करचे त्या सक्रामेंता मुखांतर पवित्र सक्रामेंत ह्या मुखांत कुरपेची जर निरंतर आमचे थंय सोमी वाडोवंक आशेता आनी प्रत्येक जावन 2 सक्रामेंत एवकारिचो सक्रामेंत आनी प्राजिताचो सक्रामेंत कुमसराचो सक्रामेंत ह्या सक्रामेंतान मोगाच्या भाव भयणीनो एक नवो जीव आमचे थंय उपजाता आमचे थंय कितें केप्पें आशिल्लें मोनें आशिल्लें तें सोमी उक्तें करता नव्यान आमचें जिवीत तो रचन करता आनी आज मोगाच्या भाव भयणीनो हो जावन आसा ऐन वेळ आयची देवस्तुती सोमी आमकां आमचें तें आशिल्लें तें बांदलेलें तें
ते सोडूंक आनी कितें बंद आसलें तें उक्तें करूंक आमकां आपोवन दिवन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकां सगळीं सोम्या समोर दवरया. म्हजें काळीज, म्हजें मन सोम्या तुज्या उतरां थंय उक्तें करूंक, सदांच उक्तें दवरूंक, तुजो ताळो आयकूंक आनी तुज्या त्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुजी कृपा म्हाका दी सोम्या. म्हजें काळीज दाड्डें करूंक सोम्या केन्नाच तूं म्हाका दिनाका. म्हज्या अंतस्करणांत तूं उलयता आसतना तुका आयकूंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुज्या पवित्र आत्म्या सोम्या तूं म्हाका भर आनी तुज्या दैवीक सक्तेन सोम्या तूं म्हाका सोलोवन व्हर. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. सतमंता देवाक, सरपदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबाळलो, अंकुर मयेतां सलमालो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गात सोडलो, स्वर्गपदी देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांची आनी मेल्ल्याची जप्ती करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षाने, कुडीचें जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. गिसंको C57 page 121. Bene undia wainache भेटयता बापा तुका, जिने किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास्तुका. देने पुण्या वायनाचे भेटयता बापा तुका, जिने किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास्तुका. सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका. सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वयना सवे आमच्या सत सवानी गरजा सवे संगतास आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवीदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खऱ्या भक्तीची आनी शांतीची जर तुज्या महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुठांत वांटो घेवन एका मनाची एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागतांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आसा तें सगळें तुवें रचलाय, वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्या सो रचलोय आनी अख्ख्या विची संवसार असो ताका ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या जन्मयेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाखानू तुज्या रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र
Pavitr baraso सर्वेस por tu sargani संसार बोला तुझा वैभवा उसर्गी तुका उसर्गी तुका उसर्गी तुका जय 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 उसर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय 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 उसर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जरा जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या आसर आमच्या मोगाच्या स्वामी उडास करया. तांकां आनी दुसऱ्या गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकुआर मोरये देवाचे माये भगिवन जुझे दिसोपती भगिवन धर्मदूत भगिवन आन जॉन्सन जुझेफ नाडामिर्स आनी सर्व खाणे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां धाळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनुवरांतली सत्राच्या खंत बेजारांतली पिडेशिरेंतली आमकां तूं निवारे दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तिस्त घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवर सरयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगासो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमा पातक्या पासो संवसार येवन कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्लो आमचे संगी रावोन आमकां सोलोन वर्सतो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेंत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे येवनचे म्हाका फोवना पूण उतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. Lisanko E38 page 214. सगळ्या काळजान सोमिया तुका नावाडता सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका भोगला तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका भोगलाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय. मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय. अर्गां तुका भोगलाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गां तुका भोगलाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सोम्या जेजूक आमच्या काळजांत मोगान आमी स्वागत करया.
Mogala Jesu, Mogala Jesu, tubo povi sakramentante, tubo pavitra sacramenta, Korosu hazarasai munao patieta, Cross azara saimna patieta, Hausar wastu prans, Hausar वस्तुं प्रास, तुझो सड मोग करता तुझो सड मोग करता, आणि तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आणि तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेसू ह्या घडये जेजू या घडी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. आत्मीक रितीन तुमच्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता, आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेसू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें तावन केदिंकच हांवें वेगळ्या सार जावंक केदिंगच हांवें वेगळा सार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमीन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताची अमोलीक मास रगत घेवन ह्या भोववर्त्या देण्यासो आमी चड आनी चड फळ काडू आनी ससनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावू. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. मगाचे न्हू बाळोक मोरयेच्या नव्यानाचो 7वो दीस आज जावन आसा. मोरी कुटुंबांतल्या क्रिस्ती शिक्षणाची पयली शिक्षकी म्हणून आयचो विशय जावन आसा. आनी सर वडिलांनी भावार्थाची पयली बोधाका जावंक भावार्थाचें बी दिवच्याक ते वाडोवन येवच्याक जुगतो परिसर आसूंक ती जबाबदारी आज आमी वळखून घेता. ह्या वेळार सर वडिलां पासत भुरग्यां पासत आमी मागया आनी मोरये माये संगी आमची कुटुंबां भावार्थाची कुटुंबां जावन बांदून हाडूंक ह्या वेळी आमकां समी मोरयेक भेटोवन दिवया. आमा पासत विनाती कर बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फळ जावचे खातीर प्रार्थुया. मोरये आमचे मोगाळी माये, तूं कशें जेजूची आवय तशेंच आमची कुटुंबाची आवय. तुवें कशें जेजूक भावार्थान देवबिरांतीन विधेयपणांत आनी जन्मायेन वाडयलो तशें आमच्या भुरग्यांक ह्या गुणांनी वाडोवंक आमच्या वडिलांक शिकय. तुका मान करच्या ह्या वक्ता सर आमच्या नेंतुल्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तूं भर. तांच्या बऱ्या फुडाराक लौकीक शिकपांत आनी वाडटना भावार्थाच्या करण्याद्वारे दैवीकपणांत वाडोवंक तांकां बेसावांनी भर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोरये मायेचें गीत गावया आनी मोरये मायेक आमी आतां मान करया. मोर्ता हिल्लानी सोद्या फुलां एकठांय करया. तांचो एक मुकुट गोत्या आनी मायेक दिव्या. तूं सुखरूप संतोषाचो धाडतर बुजवाड तुजो. आमकां दामच्या मोडाचो काळो पयस धांवडावचो. ओर्ता हितलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया. तांचो एक मुकुट गोत्या आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सया.
आमचे ताळे करया मोरये गोगोळसिया मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे करुणे निरमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.